गेले एक आमकां एक कंप्लेंट दिला बायने जस्टीन गोय म्हणून एअरपोर्ट मॅनेजर ऑफ इंडिगो सेईंग दॅट एट अ टायम तेंचे ते बोर्डिंग करता न्ही फ्लायटीचे ते दोन पॅसेंजरांनी तेणें कंप्लेंट दिल्या सेईंग दॅट ते दोगी जाण एकटे चली आसा ते तेणें म्हणजे उसके बॅग में बॉम्ब आहाय म्हणून अशें तेंच्यानी उलयलें म्हणजे उलयले म्हणजे ते सगळे मातशे पॅनिकी जाले पॅनिकी जावन तेंच्यांनी काडून मागीर ते सेक्युरिटीन हें केलें तांकां इन्फॉर्म केलें सेक्युरिटीन करून मागीर तांकां काडून ते हाडून परत तांकां ऑफलोड केले डिबोर्डिंग तांकां करूंक दिवना डिबोर्ड केले तांकां दोगांयकूय आनी मागीर परत हेंचे सगळे सेक्युरिटी चॅक जे जाले रातचे समथींग अरावंड 11:15 कालची खबर ही म्हणजे मिडनायट 23.42 आवर्साचे कालची डेट आनीक हे जातकूच मागीर सगळे परत सगळे तेजे बॅगेक चॅकींग केलें मागीर ते सगळे तेंचे सेक्युरिटी ड्रिल्स तांच्यांनी अंडरटेक करून ती मागीर तो फ्लायट मॉर्निंग तेंच्यांनी क्लियर केली फ्लायट गोवा टू बेंगलोर वचपी आनी तितून तेंच्यांनी चॅक करून बी मागीर ती फ्लायट बॉम्बे बेंगलोर गेलो रिटर्न वचपाचो आनी हे दोगांयकूय तांच्यांनी डिबोर्ड केले आनी हाडून तांणी आमकां हँडओवर केले कंप्लेन दिवन की हेंच्यांनी अशें अशें म्हटलें आनी तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी स्कॅर केलो आनी बॉम्बाचो तांच्यांनी एक उल्लेख केलो आनी देखून तांच्यांनी व्हेरीफाय करचो म्हणून कंप्लेन दिला म्हणून आमी तांकां दोगांयक आमी कस्टडीन घेतला हे दोगी जाण आसा ते एकटो आसा तो हांगासरलो आपलो नांव ताजें आसा ते एकटो आमचो एमपीचो आनी एकटे बायल मनीस आहा ते कलकत्ताचे आनी हे दोगी जाण वांगडा आयिल्ले हांगासर गोंयांत आफ्टर हॉलिडे ते रिटर्न वताले सो तांकां आमी कंप्लेन आमी ताजेर रेजिस्टर केला आनीक अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन्स ऑफ लॉ आनी ताजें इन्वेस्टिगेशन सद्या चालू आसा.